ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತಮಯ್ಯ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಪ್ಲಮಣಿಯ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುಡಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ
ನನ್ನ ಪಾಣಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Regando com Senhor, Jesus, Alleluia, 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 Alleluia. माननी वगळाप तुका मोचाचे जेसू 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 मोचा जेसू 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 मोचा जेसू हालेलुया 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 सर्गार्थम देवना इल्लो जीवो उंडो आम सुतो जो कोण बोबाडतान म्हजे सरशी येता ताका हांव पयस करीसोना तुवें म्हजेर दवरल्या बोबाडतेचेरच तुका बरें जातलें म्हणटा सोमी उंड्या रुपार आमचे मोदगातासच्या सोम्याक आमकां संपूर्ण रितीन समर्पण करया
आयच्या दिसा सोमयान आमचे नांव काण ताच्या समोर येवचे खातीर ताणें आमकां ह्या पुणतळाक आपोवन हाडलां. आमी ताच्या पांयां तळा दवरचे एक मागणें आयकोंक ह्या भोव पवित्र अल्तारार तो आमच्या मदगांत हाजर आसा. सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या सक्तीन, सगळे आमच्या मनान ह्या सर्वेस्पराक आमी होगोळसुया, ताची स्तुती करया, ताका मान बगावया. सर्गांनी संवसार रचल्लो तस्सू जेजू ह्या ल्हान एका उंड्या रुपार आमच्या मदगांत, आमच्या मोगान आमच्या मदगांत आसा. ताका जाव अर्गां स्तुती महिमा. सग्रामेंदांदासच्या सुमयान जेजू आमकांच तुज्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पित. कित्याक तुवें आमकां नांवान आज आपयलाय. आमची हर एक कंत बेजाराय तुवें स्विकार करूंक तुवें आपयलाय म्हूण आमी बरवस्तावन सोमया. तुज्या दैवीक काकुळटीक आमकांच आमी आज समर्पण करता आसतना आमचे जिणयेंत आसचें सगळें उणेंपण तूं भरती करून दी. जेजू तुज्या सांगाता आतां आमी करसूनचो वेळ आमचे जिणयेक, आमच्या कुटुंबाक आमी कोणा पासत मागता तांकां आशिर्वादाचो जावं दी म्हूण मागता. आनी तुका आमी अरदान करता, तुजी स्तुती करता, तुजें नाम वाखणता सोमया. ಪಾನ್ಸಂಕು 46 46. Jesu, Alleluia, 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 Jesu, Alleluia. Atkansadun ailo Jesu, Jesu, atkansamo kello Jesu, Jesu, atkan apom ailo Jesu, Jesu, kursarci dello Jesu, Jesu, atkansodun ailo Jesu, Jesu, atkansomo kello Jesu, Jesu, atkan apom ailo Jesu, Jesu, kursarci dello Jesu, 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 Alleluia, Jesu, Alleluia, Jesu, Alleluia, Jesu, Alleluia. Tanelang piyong dita Jesu, Jesu, ukelang kong dita Jesu, Jesu, adar sotelang dita Jesu, Jesu, kutelang buson dita Jesu, Jesu, tanelang uyong dita Jesu, Jesu, ukelang kan dita Jesu, Jesu, adar sotelang dita Jesu, Jesu, rartelang buson dita Jesu, 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 Alleluia, Jesu, Alleluia, Jesu, Alleluia, Jesu, Alleluia, Jesu,
Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, alleluia, Gesù, alleluia. Moglianco cibo di ta Gesù, Gesù, anche candida Gesù, Gesù, 구르량그 돌레디다 제수 제수 멜량지뱅크다 제수 제수 모량그 지부디다 제수 제수 패량그 까는데다 제수 구르량 돌레디다 제수 제수 멜량지뱅크다 제수 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 할렐루야 제수 할렐루야 제수 할렐루야 제수 할렐루야 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 Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Argando Castoriantes. Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. alleluia, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. दुनिया तुमच्या काळजाचेर दवरया आमकां रसुल्लो सोडवंदार आमकां सोलोनचो सोडवंदार आमकां सांबाळचो सोडवंदार तोच जेजू आतां आमचे मुखार आसा त्या जेजूक आमकांच आमी समर्पण करया ह्या पुणतळाक आमी येता आसतना आमच्या मतींत दवरल्यो सोर गरजो आमचे कुटुंबाचे सांदे तांचे समस्ये आमच्या कुटुंबाचे समस्ये जे कितें आमकां जेजू लागीं सांगूंक आसा तें सगळी आतां सोम्याच्या पांयां तळ आमी दवरया कित्याक तो जेजू आमकां सांबाळता तो जेजू आमकां पोसता तो जेजू आमकां राखता आमकां सांबाळच्या आमकां राखच्या आमकां सदांच आपायांतले राखून व्हरच्या त्या जेजूक सगळे आमच्या काळजान सगळे आमच्या मनान सगळे आमच्या शक्तीन आतां आमी आराधन करया दैवीक सकत आमकां दिवचो आमी करच्या ल्हान मागण्याक व्हड व्हड अजापां करूंक शकचो तो देव तुजे मुखार आसा तो त्या जेजूक जावं आराधन जावं स्तुती जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वथा आणि महिमा आराधन तुका जेजू मान आणि महिमा आराधन तुका जेजू जेजू बापाच्या शब्दार
जेजू सासनीक जाणवाये मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू देवाच्या पुता जेजू मनशा पुता मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू अब्राहमाच्या पुता जेजू दाविदाच्या पुता मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू मोरियेच्या पुता जेजू जुजेच्या पुता मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू सुतरेचो वावर केलेल्या जेजू आमच्या सडवंदारा मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू इमॅन्युएला जेजू संसाराच्या उजवाडा मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू नितीच्या सूर्या जेजू बापा सरशिनवेच्या वाटे मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू आमच्या जिवा जेजू आमच्या सता मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू बऱ्या गवड्या जेजू देवाचे शेडये मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू आमच्या मिस्त्री जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या मान आणि आराधन तुका जिसू जेजू आमच्या समाधाना जेजू आमच्या सडवंदारा मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू जिणयेच्या कुवारा जेजू आमच्या भोवरताच्या मस्तका मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू आमच्या जिविताच्या उजवाडा जेजू सर्गींच्या उंड्या मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू सासनीक जिणयेच्या उमळच्या झरी जेजू आमच्या नितीवंतपणा मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू पवी सभेच्या मुल्या पत्रा जेजू इस्रायलाच्या कडपा मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू जेजू मरणाचेर जैत वेल्लेला जेजू संसाराच्या सडवंदारा मान आणि महिमा आराधन तुका जिसू
जेजू नितीच्या आणि समाधानाच्या राया, जेजू अदृश्य देवाच्या प्रतिरूपा, मान आणि आराधन तुका जेजू. काळजांतावन गावया, आमकांच जेजूक समर्पण करून गावया. सगळे आमचे मन, आमचे कूड, आमचे कुटुंब, आमच्या कुटुंबाच्या साद्यांक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करून गावया. मान आणि आराधन तुका जेजू. हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया. देवाचे उतर ऐकून सकड आम्ही उभी रावया. सामाथे वापरमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका येसुम्या. तवळ तो दीस आणि ती घडी केदाळा येतली म्हणून हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकीच सर्गींच्या दुताक वा पुताक लेगून कळीत ना. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न कर्ण दितालो आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वळून वचसर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. तेदवां शेतांत आसल्या दोगां दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दांत्यार दोळून बसल्ल्या दोगीं स्त्रियां मदलें एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. उगडास दवरा. सोरो आमच्याच येळार येतलो म्हूण घरचो धणी जणा आसलो जाल्यार तो खंडिती जागो रावतो आनी आपलें घर पडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये देव येतलो. देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता. सोमी येवचो वेळ जालो, जागे जाया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सोमी येवचो वेळ जालो, जागे जाया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सक्कडी राखता वैगिने खंयच्याक पुरा राखता. आमी राखचे मनीसत. हर एक सांगते की आमी राखून रावता. प्रेज द लॉर्ड. एका काळार तुमी खंयच्या प्रायार आल्यात गोत्तो ना. हांव आर्नेंत येळनेंत आल्लो. गांवाक गांवूंत सगळो राखून रावल्लो पिक्कासाचे दांडे काणगूण. गोत्तागी खंय पिक्कास कोरें कोणाकी मेळनाटले बरी पुरा घरा भितर दवरून दांडे काडून राखून रावचो एक वेळ आल्लो. कोणाक? चंद्रन. चंद्रन येता म्हणून वैगिनी. खंयच्या घडये खंय येता म्हणून कळीत नातल्ले. सक्कडी जागे रावून राखताले. राखता आमी. पळया,
भुंय दगीच्या दिसांनी तापतना भुंय पावसाक राखून रावता. पयलो पावस पडले तक्षण तुम्ही काल आयकतात, पहिले 1-2 पावस पडल्या तक्षण तुमच्या घरा बवारी आयकोंचो शब्द कंचो ट्रॉईंग ट्रॉईंग ट्रॉईंग. काले खंय गेल्ले ते माणके? पत्रा पोंदा पावस येवच्या पसत ते राखून रावले. आता पळया कोगळची कैपुणी संगीत आयको मेळटा गी ना, कित्याक रूक आणखी पालयेवंक ना. रूक एक पटी पालयेवंक सुरू जाले, कोगळ बोमारता. ती राखते आसा रूक केदाळा अंकरी पडटा गी म्हणून. आणि मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सामान्य जावन 4 तावन 4.5 मुसोर मार्गा देगेन तुम्ही पळोवचे कोणाक? इतरा दिसांत सोमार तावन शनिवार या शुक्रार मुसोर 4 वरे जाल्ले तक्षण आवयो मार्गा देगेर राखून रावतात. कोणाक? भुरग्यांक. बसा गेल्ली भुरगीं केदाळा येतात म्हण. आमची आवय बापय राखली गी नांत गी गोत्त ना आमकां. केदाळा तुमी इस्काला गेल्यात गी, केदाळा ते बॅग काण घेवन आयल्यात गी, कोण राखचें कोण आल्लें? आतां बस्साक सोडूंक की मम्मी देवंक पप्पा इंटर्न काम करतात. नाजाल्यार 4 मिनटां तांकां चलोवन घरा येवंक तांकां गोत्त ना. 10वी क्लासीचीं भुरगीं देवा, तांकां आवयन मार्गा देगेर रावन देवल्ले क्षणा ताचें बॅग मम्मीन फाटीर घालून काणगोन येजे. हें बरें करन गेल्लें इस्कालाक. हें खंय नासा सेंटराक वचोन फाटी आयिल्ले बरें करतात. बॅगी जड जाता, पुरा जड जाता. बसात हांव देल्ले क्षण पुरा खण्ण उडयलें आवयच्या पांया मुळाक. जाय जाल्यार उगलून काडून ये घाल्लें तुका तुवें हें घाल्लें. प्रेज द लॉर्ड. आवयो बापयो भुरगीं केदाळा पाटी येतात म्हणून राखून रावतात. बाळंतेराक आस्पत्रे भितर गेल्ले मनीस भायर 4 जाण राखतात केदाळा बोमारता गे म्हणून. आयलीं गेल्लीं कांयक ना अर्द घंटो जालो भितर वचून धाकटेरान कांय सांगूंक ना येदोळ. भुरग्याच्या येण्या पासत कुटुंबाची राखून रावतात. परीक्षा बरयल्लीं भुरगीं रिजल्टाक राखून रावतात. म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां आमी खंयच्या काळार आसाव? अद्वेंत. कोणाक राखसो वेळ? सांता क्लॉसाक. जेजूक. भायर तुमी खंय पुणी पेंटेक गेल्यार आतां सगळ्यांनी पुरो उमकळाव सुरू जाल्यात. वयगिनी नेकेत्रां तें हें वयगिनी. आनी सांता क्लॉज भायर रावला. खंय पुणी तुमकां पेंटेंत क्रिसमस म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे जल्माचो दीस म्हूण कळोवन येता गी ना. सांता क्लॉजाचो जल्माचो दीस जेजू ना न्हय, जेजू गेला. पूण आतां आदवेंताचो काळ आमी जेजूक राखून रावचो वेळ वो जावन आसा. जेजू येतलो, तयार रावा. जेजू येवचो वेळ जालो, तयार रावा. तर मोगाचेनो जेजू आयला गी ना? आयला न्ही. आतां तुमच्या घरा कोण पुणी सैरी येतात जाल्यार आयल्या उपरांत राखतात की येवच्या पयले राखतात? येवचे पयले वयगी न्ही. आयल्या उपरांत राखचें कामां गी ना.
घरा येवन तांचे बॅग दवरल्या उपरांत खंय गेल्यार तुमकां तकली पडा पडाय खंय वचून मोरोन येता म्हणटा वय की न्ही येता मुसोर येवना 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 वय की न्ही राखून राखून गुमटी लांब कांड कांड कांय 25 फोंडां करता हांव 11 वरार येता म्हणली 11:30 जाल्यार येवनांत कोणाचें आमच्या पप्पाचें बस्सी येतें टायमाक येवं वय की न्ही आयल्या उपरांत राखचें काम ना तर जेजू आई लागीं ना हो आयला तर राखचें कोणाक जेजू ह्या संवसाराक येवन जाला वय की न्ही तर परत्यान तो गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मोंक रेखता गी ना तर आमी राखचें कोणाक सगळ्यांनी आमी सवाल विचार जाय जाल्लें जेजू संवसाराक आयला कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो गर्दनाच्या गोट्यांत जल्मलो हे निजगी वय येवन जाला पूण आतां पवित्र सभा आमकां सांगता जेजूक राखून रावा परत्यान येता गी परत्यान येता गी जेजू वय केदाळा म्हण गोताय एक पटीन जालें 2000 येता म्हण जालें वय की न्ही 2000 संवसार अंत्य जाता म्हण जालें कशें आमी कशें लेख केलें हो 2000 संवसार आखेर जाता म्हणून तुमी ल्हान आसतना तुमच्या आवय बापायन तुमकां सांगिल्लें गालें हल रे फोटो पळय रे जेजूची 2 बोटां दाखयल्यांत वय की न्ही आमी 2000 मुसर राखल्या 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 संवसार अंत जालो गी ना आमी कालें केलें आमी बारी बुदवंत म्हळ्यार इतले बुदवंत की जेजूच्या पवित्र काळजांत ताचे फोटोचे दावें बोट उखलून सोडलें आमी येदोळ मुसर अर्दें उखलून हाडलें आतांचे फोटोर पळया जेजू 3 दाखयता कित्याक म्हळ्यार आमकां आनीक संवसार 2000 अंत जायना आनी 3000 गेला कित्याक 3 बोटां ओपन जाल्यांत 3000 जाल्ले क्षणा जेजू हें बोट ओपन करतलोच तें जावना ताच्या उपरांत सांगलें 2012 पळय गी टीव्हीर पुरो आयलें न्ही 2012 डिसेंबर 22 संवसार नाश जाता म्हणालें त्या वर्सा कोणेय क्रिस्मसाक वस्तुरूत काण घेवन कोणेय वस्तूर काण घेवन कित्याक 22 अंत जाता जाल्यार 25 वस्तूर काण घेवन कालें करचें नाकाच नाका 22 23 सकाळीं जाताना बागील काडून पळयतात मुकलो माड तो सोदता कांय जावना जाल आल्ले बरिंता कोंब्यान 7 घालचो घालत 10 वरार वॅनिटी बॅग काडून बाई सरलींत भुरग्यांक ड्रेस नाका 25 पुरा रेडीमेड शॉपात हांव काणी गेलें 2012 इसवेंत रेडीमेड शॉपाक यार जाल्लो तितलो खंयच्या वर्साय जावना कितें म्हळ्यार टायलर शिवंक 2 दिसांनी शिवंक दिवंक जायना रेडीमेडच संवसार अंत्य जावना पूण जेजू येता तें गॅरंटी केदळा येता कोणाकी कळीत ना आज वाचले वाचपांत आमी आयकलें की देवदूतांक समेती तें कळीत ना आनी टीव्ही 9 रिपब्लीक टीव्हीन ते येवनचें तुमी कांय टेन्शन करीचे म्हणून ना आनी चड हें म्हळ्यार संवसार अंत म्हळ्यार कालें तुका अंत जावचें तूं संवसार अंत तुका मोर्न केदाळा येता गे त्या संवसार तुका अंत जालो ताका रेडी जा संवसार केदाळा बुडता ताका तूं राखोन रावनाका ताका तूं राखोन रावचें नाका
तू केदाळा मोरताय तें करेक्ट करून समजून गाणगे पोर एकल्याक कोणेंगे म्हळें पियोन पियोन मोरताय तूं पियोन पियोन हां ताका तो म्हणालो इतल्या वर्सां जावन पियेत हांव मोरोंक ना साईबा पियेल्ली कांय चड तेंप वांसानांत लो मरतात म्हाका कांय आमसोर ना आमी लो मोरोंकूच पियेता म्हणालो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू येवचो वेळ जालो तुमी राखून रावा तयार जाया तर जेजूचें पयलें येणें आमचे मोदें जालां ताका राखचें नाका तें जावन गेलां दुसरे पटीन तो येता ताका आमी तयार जावंक जाय तो केदाळा म्हूण आमकां कळीत ना तर आमी कोणाक राखचें देवाक कशें राखचें देव खंयच्या रुपार आमचे मोदगांत येता तर देवाचें पयलें येणें आनी दुसऱ्या येण्या मोदें जेजू 4 रितींनी आमचे मोदें येता कितल्या रितींनी 4 रितींनी आमचे मोदें येता तर त्या येण्याक आमी तयार जावंक जाय अद्वेंताचो वेळ आमी देवाच्या येण्याक तयार करचो वेळ जावन आसा तर जेजू आमकां समजनातले बरी आमकां कळीत नातले बरी 4 रितींनी आमचे मोदगांत येता तर त्यो 4 रिती खंयच्यो पयल्यान पयलें जेजू आमचे मोदगांत येता ताच्या उतरां मोरीपात जेजू ताच्या उतरां मोरीपात आमचें मोदें उलयता जेजूच्या उतरां मोरीपात जेजू आमचे मोदगांत येता देवाचें उतर 2 दारीच्या तालवारी बरी जिवें क्रियात्मक कातरूंक शकतात 2 दारीच्या तालवारी बरी कातरूंक शकता हांव जावन आसा सर्गिंतावन आयिल्लो देवाचो ताळो तुमचे मोदगांत हांव म्हज्या उतरां मोरीपात आसतलो सगळे नास जातले पण देवाचें उतर नास जावचें ना तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू ह्या उतरां मोरीपात आमचे मोदगांत आसा आज ह्या पुणशेताक आयिल्लीं तुमी खंयच्या रुपार जेजूक पळयतात आज आयिल्लीं तुमी खंयच्या रुपार पळयते आसात साक्रामेंताच्या रुपार पूण तुमच्या घरा जेजू आसा गी हो खंयच्या रुपार थोड्यांनी सांगचें आयकलां म्हजो घोव देवूत घोवा रुपार आगी तांणी सांगोन कोमा घालतात फुल स्टॉप न्हय म्हजो घोव देवूत कोमा 7 वरां पर्यंत सात वरां उपरांत सैतानाक पळयचे की आमगेर सयेची प्रेज द लॉर्ड तर तुमच्या घरा देवान आसचें रूप खंयचें तुमकां येवकरिस्त घरा दवरूंक जायना तो इगर्जेन मात्र दवरूंक साध्य तर तुमच्या घराय देव जायचे न्ही गी
ज्या घरा या देवाच्या उतराक एक सारको जागो दिवन आका एक सारको मानाच्या जाग्यार तुम्ही दवरला जाल्यार या उतरा मरीपात जेजो तुमच्या घरा वस्ती करता. हर एकी आळवून वेतले म्हजें उतर मात्र सासनाक बाळतेलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी सबार जाणांनी सांगचें आयकलां हांवें, फादर आमगेर कालेंगी कर्ण घालां फादर, समाधानंत ना. आमच्या जाग्यार 4 लिंबे मेळ्ळे फादर, खाले म्हूण गोत्तू ना. आमच्या शेजारच्यांक आनी आमकां जायना, तांनींत कर्ण घालांक कोण ना. आसा गी कर्ण घालचें काले म्हणी आसा गी. वो थोड्यो तकले मात्र हालतात, बाकीचे तकले काले स्टिफ जाल्यात. म्हळ्यार डावटा म्हण जालें. थोड्यो अशें अशें म्हणटात आनी थोड्यो कर्ण घालचें काले म्हणी आसा गी. ना तशें कर्ण घालचें जाल्यार अंबानीक कर्ण घाली जाल्लें वैगिनी. संवसाराची सगळी आस्त ताणेंत दवरून गाण गेल्या. 4 लिंबे ताच्या घरा उडयल्ले जाल्यार घर परतोन पडना. जाताय ना. आसल्याक आनीकी चडीत मापान दितेले, नातल्याचे कर्ण घाला 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 म्हणून तर काण व्हरतेले. प्रेज द लॉर्ड. वय आसल्याक आनीकी सडीत मापान दितेले, नातल्याचे कर्ण घाला म्हणून आली काण व्हरतेले. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो एक उडास दवरा तुमच्या घरा ये उतार आसा जाल्यार, या उतराक एक मान दिला जाल्यार, आनी सेकंड खाली वो बूक घरा दवरल्यार पावाना. सबार आनी कालें चिंतलां गोताय वांजेल घरा दवरल्यार पुरो म्हणून. आतां तुमकां ताप आयल्यार मेडिकल शॉपा मुखार न्हिदल्यार ताप येता गी. तुमकां जोर टायफॉयड ताप आयला म्हणून एक मांद्री काण घेवन मेडिकल शॉपा मुखार मांद्री घालून न्हिदल्यार ताप वसोत गी. कित्या तितले टॅबलेट मेडिकल शॉपा भितर आसतना तुजो एक ताप वसनाय. वसोचे जाल्यार कालें करीचे, खाणगेचे कशें. आतां तुमी डाक्टरा लागीं गेल्यात, डाक्टरान तुमकां 15 टॅबलेट दिल्यात. सकाळीं एक, सांजेर एक, दनपारां एक म्हणून. ओके, तुमी चिंतात ताप एकत्त पोटी वचोन दी म्हणून 15 एकत्त पोटी खाण गेल्यार मागीर सोंसना की ताप येना, गॅरंटी. प्रेज द लॉर्ड. ताप वचोचे जाल्यार ताणें कालें सांगलां पळय ताचे प्रमाणांत काणगेचे. थोडी आसात सोमारा टायम मेळ्ळो म्हणून हांगा तावन हांगा मुसोर वाचलो. मंगळाराना, बुधवाराना, ब्रेस्ताराना, नेक्स्ट सोमारात मागीर. अशें जाल्यार जायना. नाकारी संगत खोटी सकत तुमच्या घरा भितर येवन वचो जाल्यार एटलिस्ट दिसाक एक पटी पुणी वो बूक ओपन करून लो वाचचो न्ही. जोरान तुमच्या घरची वोंटीक तुमी वाचचें लागून फाटयेचें. त्या दाळा मात्र आली कोटी सकत सक्कडी घरात हांव भायर येता. नाजाल्यार भूक दवरले तक्षण भायर वसाना. तर देवाच्या उतरा मुखांतर देव आमचे मदगत येता. आमच्या कश्टांच्या वेळार, आमच्या आकांताच्या वेळार एकसुरपणांत देव आमचे गडे या बुका मुखांतर उलयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
त्या खातीर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां 23 वर्सां जालीं हांव याजक जावन. कितलीं वर्सां? 23 वर्सां. 23 वर्सांत हांव रितीर दिते आसा. मेयाच्या 6 तारखेर म्हजी वर्द जाली 2002 इसवी. मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबराच्या 20 तारखेर म्हजी पयली रितीर हांवें आरंभ केली. ऑक्टोबरांत 4 म्हयन्या उपरांत म्हाका वर्द मेळोन 4 म्हयन्या उपरांत म्हजी पयली रितीर आरंभ केली. थंयत हांव हांगा मुसर साबार जाणांची साक्ष हांवें आयकल्या. कोणेय म्हाका येदोळ मुसर सगळो बायबल म्हाका परिवर्तन करूंक सोकलो म्हूण कोणेय एकल्यानी म्हाका सांगोंक ना. सांगलें एकत बायबलांतलें एक उतर म्हाका लागलें आनी म्हाका देवान आपडलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज साबार जाणां तुमी सांगतात इतल्या वर्सांत हांव रितीरेक येता फादर, म्हाका देवान आपडोवंक ना. आस्तान वाचूंक सुरू करा. खंयी एका पेजींत पळय तुमच्या परिवर्तनाचें उतर देवान दवरलां. तें येदोळसर तुमकां मेळोंक ना. तितलेंच तुमकां मागुल्लो उपकार तुमकां मेळोंक ना, तुमकां समाधान मेळोंक ना जाल्यार तें उतर तुमकां मेळोंक ना. तुमचें उतर, तुमच्या परिवर्तनाचें उतर, तुमकां गूण करचें उतर ह्यात बुकांत आसा. तें सोदीचे तुमी, वासीचे. प्रेज द लॉर्ड. देव उतरा मुखांतर आमचे मदगात येता. त्या देखून राखून रावा, जागेर रावा. केदाळा तो तुमकां आपडत म्हणून सांगोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. दुसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एवकरिस्ता मुखांतर देव आमचे मदगात येता. सर्गींत आम देवोन आयिल्लो जिवो उंडो आमून सुतो तो कोण म्हाका सेवता तो सासना की जियेता. म्हजे सरशीन येतेल्यांक हांव पयस करीसो ना. एवकरिस्ता मुखांतर जेजू आमचे मदगात आसा. एवकरिस्ताची साबार असर ह्या संवसाराभर चलते आसात. आनी आमकां येदोळ मुसर नातलें एक इंडियांत, भारतांत येदोळ मुसर एवकरिस्ताचें एक अजाप आमकां मेळोंक ना. पूण रिसेंटली मेळ्ळें. खंय तें? वेळकनूर, केरळाच्या कण्णूरच्या वेळकनूर. सुमार जाणां तुमी गेल्यात जावंक पुरो वेळकनूर. थंय उंड्या रुपार जेजू, उंड्या जेजूचें मुखामळ 12 वर्सां आदीं त्या उंड्या रुपार जेजूचें मुखामळ चित्रीत जालें. चिंतून पळया, आमी हांगा दवरले, ह्या सक्रिस्तीन दवरलो एक उंडो 1 म्हयन्या भितर पिठो पिठो जावन येता. तर 12 वर्सांनी तो उंडो तो सोतो आसा जाल्यार देवाचें असर या पळया. देर इज सम पावर इन द एवकरिस्ट. एवकरिस्तांत कितेंगी एक सकत आसा. आमकां जीव दिवची सकत. जेजू ह्या एवकरिस्त मुखांतर आमचे मदगात येता. हें तिसरें चवथें येणें. पयलें येणें जालें, दुसरें येणें जावंक आसा, तिसरें येणें जेजूच्या उतराद्वारीन जेजू आमचे मदगात येवचें. चवथें एवकरिस्ताद्वारीन जेजू आमचे मदगात येता. हर एक दीस, हर एका मिसाच्या बलिदानांत जेजू यात उंड्या रुपार आमचे मदगात येता. पूण साबार जाणां तें येणें आमचे भितर येता म्हणलें पातयें नासतना आमी येता. तर एवकरिस्ताक खंयच्या मानान आमी स्विकार करी जाय. कितेंगी आज ह्या मुखल्या बांकांनी 4 जण बसल्यात. नाजाल्यार त्या मुखल्या बांकांनी कलें पाताक केलांगी इगर्जेंत त्या बांकार बसूंकूच बसनात. आमकां हर एकल्यांक कोण सोत्त जायचे.
घराई टी व्ही पळोवची इगर्जेन बसोन टी व्ही मीस पळोवचें त्या कुंद्याच्या इड्याक रावन लास्टाक पदराबान तो उंडो उखलताना टी व्ही नमस्कार थोड्यांनी भायर रावन त्या नोटीस बोर्डाक नमस्कार कर्ण इगर्ज पोरणी जाल्यार नोटीस बोर्ड पोरनो जावना पळय कित्याक म्हळ्यार तितल्या जाणांनी त्या नोटीस बोर्डाक नमस्कार करताना तो नोटीस बोर्ड पडोवंक आलाय ताका पिशे लागलाय होय हांवें सांगचें थोड्यांक एक फावटी मरच्या पयलें म्हणी मुकल्या बांकार बसोन मीस आयका म्हणून मरच्या पयलें एटलिस्ट मुकल्या बांकार रावन मीस आयका ताच्या की पयलें केदाळा उबें रावचें केदाळा बसचें म्हणलें करेक्ट जाल्या उपरांत तूं मुकल्या बांकार येया नाजाल्यार सकाळ बसताना तुमी उबे रावंत आसतल्याच कित्याक म्हळ्यार येदोळ आमकां सवय जाला ती बसताना आमी बसता ती उठ्ठाना आमी उठता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देर इज सम पॉवर इन द एवकरिस्ट मडगांवच्या मेडिकल कॉलेजींत बुधवारा दीस मीस भेटोवंक गोंयचो एक पात्र राबो थंय येता हर एका बुधवारा त्या मेडिकल कॉलेजीक त्या दीस बुधवारा कॉलेजीक मीस भेटोवंक येताना एक प्रायवंत मनीस मीस जाल्या उपरांत पाद्राबाक येवन भेटोवन सांगता फादर हांव सदांय मिसाक येवंक जाता तितले प्रयत्न करता म्हणटा आतां तुमींत तुमच्या फिरगज पाद्राबागड्या वचोन फादर जाता तितले हांव सदांच्या मिसाक येवंक प्रयत्न करता म्हळ्यार पाद्राब काले म्हणत फाल्यांत हांव येनाका म्हणत हा ना न्ही येवंक प्रयत्न कर म्हणटा ओयगिनी ह्या पाद्राबांनी कित्याक म्हळ्यार ताची वळख पाद्राबाक ना पाद्रा म्हणालो बरें सदां मिसाक येवंक प्रयत्न कर देव तुका आशिर्वादीत करतलो पूण ताच्या उपरांत त्या व्यक्तीन सांगिल्लें उतारा पळय पाद्राबाक शॉक मारलें फादर हांव सदांय मिसाक येवंक प्रयत्न करता पूण हांव क्रिस्तांव न्ही हांव हिंदुवांचो पाद्राबाक शॉक जालें न्ही सदांय मिसाक येवंक तुका कांय पुणी मिराकल घडलेंगी ना फादर तर सदांय मिसाक येवंक तुका प्रेरण कोण आमचे आस्पत्र जडची आया आमचे आस्पत्र जडची आया म्हाका प्रेरण फादराबान विचारलें तें कशें फादर हांव रिटायर्ड डॉक्टर ह्याच कॉलेजींत शिकोवन आज हांव रिटायर्ड जालां हांव धाकटेर जावन हांगा सेवा दिता आसतना एकली बायल मनीस आस्पत्रेचे वेरांडा पुसूंक म्हूण येताली करेक्ट कोण आसूं दी कोण ना जावं दी 7 वरांक तिणें सारोण धरली जाल्यार 8:30 भितर सगळे आस्पत्र पुसून ती आपल्या घरा पाटी येताली एक दीस हांवें यज्ञ आयलो आनी तिचे कडेन विचारलें सायबिणी आमच्या आस्पत्रेचो सुपरिंटेंडंट खंय पूण तुवें करचें काम पळयिल्लें एक दीस पळयिल्लें जाल्यार तुका सांबाळ चड करतो ताणें येवचें 9 वरार ताचे भितर तूं आस्पत्र पुसून तुज्या घरा फाटीं येताय एक दीस लेट करनी येनाय ताका ती म्हणाली म्हजो आस्पत्रेचो सुपरिंटेंडंट म्हाका पळयता गी ना गी गोत्तू ना म्हजो एक सुपरिंटेंडंट वयर आसा तो सदांय म्हाका पळयता प्रेज द लॉर्ड म्हाका चडीत उलोवंक येना म्हाका बेन दिसता त्या देखून 6:30 वरांक हांव मिसाक येता आमच्या पिरगजेक 7 मीस मुगदून 7 वरांक हांगा पाटी येता कुमगार सेवल्या उपरांत हांवें करचें मागणें एकत सोम्या तुजे विशयेंत हेरांक म्हाका शिकोवंक म्हाका उलोवंक बेन दिसता हांवें करच्या कामा निमती पुणी हेरांक तुजी वळख दिवंक म्हाका शिकय तर त्या बायल मनशाक इतली सकत देवान दिली जाल्यार हांवें चिंतलें देर इज सम पावर इन द एवकरिस्ट पवित्र एवकरिस्तान कितेंगी एक सकत आसा त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आयतार म्हळ्यार हेरांक
हेर कामां करसो दीस म्हूण जाला. विशय वसो न्ही. घरची सक्कड कामां करन क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तांवने. एक अर्द किलो 1 किलो दुकरां मांसाण चार पडी वोबा पडी खाल्या उपरांत न्हीद येनासतना रावताय या आयतार. आनी आज आयताराक आमी कितलें महत्व दिलां म्हळ्यार कित्याक जेजू येवचो दीस तो. जेजू आमच्या काळजा भितर येवचो दीस. जेजूच्या येण्याक आमी राखून रावचो दीस. आमकां सगळ्या हप्त्याक जाय असली सकत मेळचो दीस. पूण आज आमचे सर्तीक फंक्शनां केदाळा दवरूंक गत्रेकतांव आमी आयतार. कित्याक सोयरी चड येतात. रजा आसा. बारी बरें. कित्याक तुमची मोत बारी विशाल जाल्या वयगिनी. पूण एक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. तुमी आयतारा फंक्शन दवरा म्हजें कांय अभ्यंतर ना. आमचे मदें एक दस्तूर आसा. वयगिनी कोंकण्या मदें एक दस्तूर आसा. माटवाक आयिल्ल्यांक आमी कालें दितांव. पानपड आतां हॉलांत तें कांय ना म्हणया. तूं येना जाल्यार मोर तुका पळोवची कोणी नाच. धाकट्या बा तुवें येजेत म्हणटात. तुवें येवन चेरांत बसल्यार हुंगोवंक एक मनीस येना. तें पयलें जालें. आबा बाप्पू आयलो गी, मावशी आयली गी, मामी आयली गी म्हण. आतां आमकां उज्जूंकूच वेळ पावना. वय करेक्ट एका वराक गेल्या चेरार बसल्या. सोंडी वांगडेकरान 4 फोटो काडले. तितल्यान जाताना जेवणाक सोडल्यात. गेल्यान इल्लें केलें. आतां पुरा कावारां पुरा कांय दवरूंक नात. जेवल्या आनी शीद आयल्या. कोण आयलां कोण मेलां मात्ती बोट. हांव जेवन आयलो सीदा. प्रेज द लॉर्ड. तितल्या आतां आमचो जीव अर्दो जावन आसा. मागीर मोडे मात रूंकूल वरीचे तुवालो फुल्ल थंड जावन आसता. करीत गो संवसारान नातली दग आमकां मात्र येता. प्रेज द लॉर्ड. ओके जालें. पूण आतां मोगाच्यान तुमी आयतारा दीस फंक्शन दवरलें. कित्याक जेजू तुमच्या भितर येवचो वेळ तुमी हेर कार्याक दिता आसतना जेजूचें येणें तुमच्या काळजांत जायना. काळेंगरचें कार्य जायचें. दवरा आयतारात दवरा. पूण एक काम करा. उरलें पुरो पळोवंक दुसऱ्यांक सांगा. तुमी गोवानी बायलां पळया बागलार्थ रावा. एकलें चोंबू काण घेया आनी एकलें पानपड काण घेया. कोणाक बरोवंक येता पळय तुमच्या दोगां पैकी बूक काण घेया. 20 पुटाचो नोटबूक. 20 पुटाचो नोटबूक काण घेवन रावा. तितल्यान जाताना ती उप्पीन अंगडीची मावशी आयली. स्वागत करा. मावशे पयस तावन आयल्यात न्ही. कशें आराम गी. आतां पानपड उदक कोणाच्या हातांत आसा दिया. बूक कोणाच्या हातांत आसा इसारा. मावशे मिसाक गेल्ली गी. मावशी काले म्हणटली हळरे 10 वरांक दवरलां तुवें फंक्शन. आमचें उप्पीन अंगडी फिरगेचें 8:30 मीस. तें 10:30 जाल्या शिवाय मुगदाना. मागीर हांव हांगा येवचें केदाळा मिसाक वसों ना. कुडले बूक ओपन करा. उप्पीन अंगडीची मावशी 1 मीस. कित्याक म्हळ्यार तुज्या कार्याक बसत ती मीस कळोन आयल्या. 1 मीस. तिशीन हांगा कुत्रे मुखातावन बाप्पू आयलो. ताकाय पानपड उदक दिया. बाप्पो मिसा गेल्ल्यात गी. ताणें सांगचे पयल्यान तुमकां कन्फर्म उप्पीन अंगडी चित्त वसोना जाल्यार कुत्रे मुखाचो वसोंक जाताय ना. कुत्रे मुखाचो बाप्पू मीस सेकंड कॅन्सर. आतां ती आयली काल्या पासत तुज्या दुवेच्या
एंगेजमेंटाक. आतां थंय 200 जाणां आयल्यान जाल्यार तांतूं 75 जाणां मिसाक वचनासतना तुजें कार्य सोबोवंक आयल्यांत. आतां 75 मिसां बाकी जालीं. ती कोण काणयता? कार्य बरें जालें, कार्य बरें जालें, कॅटरिंगांनी जेवण बरें दिलें, एमसीन केरें बरें केलें, जेवून सकाळां गेलीं, 75 मिसां बाकी जालीं. आतां तें तुका आनी तुज्या दुवेक मुखली जिणी नंदन जाय तिगी, आशिर्वाद जाय तिगी 75 मिसां कळोवन तें तुमींत निर्धार करा. बेसांवगी शिरापगी म्हणून तुमींत निर्धार करा. हांव कांय सांगोंक वचां. म्हणटा आसतना येवकारिस्ता रुपार जेजू तुज्या घरा येताना सामान्य जावन एक सैरो तुज्या घरा येताना ताका जलातावन तुमी भायर धाडिनात, भितर आपयतात. ओयगी न्ही, तुज्या काळजाच्या दारार रावन हांव बडयते आसां. तुवें उक्तें केल्यार तुजे भितर हांव येता. हर एका आयतारा जेजू उंड्या रुपार आमच्या काळजा भितर येवंक अत्रेगून रावल्या वेळार तूं काजर, बर्थडे, एंगेजमेंट म्हणून संवसार भोवन आल्ल्यार जेजू बडयते आसता. जेजू येवचो वेळ जालो, तयार जाया. त्या देखून काली क्रिस्मसाक आमी तयार जाल्यार पावना. जेजू ह्या 4 रुपार आमचे भितर येवंक राखून रावतना ताका स्वागत करूंक आमची जिणी तयार करूंक जाय. हें दुसरें, चवथें येणें, 5वें येणें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू आमचे मदगात येता. मातेवाचो वांजेल 25वो अध्याय वळ 40. ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना पैकीच्यांक तुमी कितें केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव वस्त्र नासतना आसलो, विणगो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसयलें. हांव परको जावन आसलो, तुमच्या घरांनी म्हाका स्वागत केलो. हांव बंदेंत आसलो, तुमी म्हजी भेट केली. पिडेंत आसलो, म्हजे तुमी जतन घेतली. हांव एकसुरो आसलो, म्हाका तुमी सांगातपण दिलें. ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें. हेरांक तुमची सेवा करतना, तुमी सेवा दितना तांकां तुमी दिनांत बागार त्या रुपार आसच्या जेजूकूच तुमी तें दितात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना पैकीच्यांक तुमी कितें केलें गी तें म्हाकाच तुमी केलें. कोण सर्गार येतात गी नांत की गोत्तो ना, पूण सर्गाक वचोजे जाल्यार क्रिस्तांव जावन आमी एकसुरीन सर्गाक वचोंक जायना. मोरचें एक एकल्यानींत, दोगांनी मरोंक जायना, एक एकल्यानींत मोरचें. पूण सर्गार येताना आसा पळया, आनी एकल्यान तुजो हात धरूंकूच जाय. कित्याक म्हळ्यार तूं थंय सर्गाच्या दारा लागीं रावतना जेजू तुका एक सवाल विचारतात. खंय आसा तुजो भाव, खंय आसा तुजें भयण? सर्गाक येची वाट हो शेजारच्या आंगणांतल्यान येता. पूण शेजारची आमकां जायना जाल्यार शेजारच्या सांगात सदांय लढाई केल्यार तांचो पेटो आमच्या जलांत मुतलो, तांचे कोंकणान आमचें मूळ उस्तिलें म्हणून सदांय गागरो वयर करन पेंगटाक शिरकावन अशें लढाये गेल्यार सर्गाक येचें कोणें? तर सर्गाक वचोचें जाल्यार सोजांक गेले आंगण जायचें म्हणना, पिरे रामाच्या आंगणांत जायचें म्हणून ना. मम्मदच्या आंगणांतल्यानी सर्गाक, रुक्मायेच्या आंगणांतल्यानी वशियेत, राघवेंद्राच्या जलांतल्यानी सर्गाक वचोंक जाता.
ल्हान ल्हान कार्य मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी व्हड कार्य करीचे म्हणना, सर्गाक वचोचे जाल्यार व्हडलीं कामां करीचे म्हणन ना. यमकांडाकेचें कश्ट, सर्गाकेचें सुलाभ. सर्गाक वचोंक सोत्तू मेळटा, चड मेळटा चलजे म्हणना, 45 निमिष वाक करीचे म्हणन ना. सोत्तू मेळटा, सोत्तू मेळटा, खाली सो मेळटा वांजेलांत आमकां दिल्लीं. जेजूक मेळोवंक आमी सो मेळटा काडल्यार जालें. खंयची ती सो मेळटा? भुकेल्ल्यांक जेवण, विणगो आशिल्ल्यांक नेसण, एकसुरे आशिल्ल्यांक सांगातपण, पिडेंत आशिल्ल्यांक तांची सेवा, आनी पोरको आशिल्ल्यांक आमी स्वागत करचें. जालें. व्हडलें कामां करीचें म्हण, ल्हान ल्हान कामां. मोगाचें न्हू, एक उंडी शीत दिवचें तितलीं ग्रेस्तानय गे आमी. भुकेल्ल्याक एक उंडी शीत आमच्यान दिवंक जाता गी ना? तितली दुबळीकाय आमकां देवान दिल्या गी ना न्ही. आतां आमकां क्रिस्तांवांक कितलीं व्हडलीं फेस्तां म्हण आसात मोगाच्यान. व्हडलीं फेस्तां म्हण आमकां खंयची? आतां एक क्रिस्मस आयलें, मागीर इस्टर. इस्टराक तितलें कांय व्हडलें कांय करना. पिरगजेचें फेस्त, मोंती फेस्त, आनी खंयच्या इतलेंत एक 5. आतां हांव दादल्या मनशांक विचारना, हांव विचारना. कित्याक म्हळ्यार त्या निळी शर्टाचें शतमानोत्सव केला तुमी. त्या गीट शर्टांक कांय केदाळा तावन घालतात गी देवा, तें पिंदोवंक पिनाना. आमकां तें बायसरतना तें गिटाचें शर्ट घाल्या शिवाय आमकां शर्ट घाल्ले बरी जायना. आमकां तशें ना. आमकां ह्या ब्रेस्तारा घाल्लें कापड नेक्स्ट ब्रेस्तारा आमी कालें केल्यारय घालना. पळय, ब्रेस्तारा काल्याक टोमेटो हाडूंक अंगडी एक चुडीदार घालून गेल्यार, मिरसांग हाडूंक विसरल्यार तें खाण दुसरें चुडीदार घालून मिरसांग हाडूंक येता. कित्याक फस्टाचें चुडीदार अंगडीच्यान पळयलें न्ही, मागीर सेकंड हँड मिरसांग दिल्यार ताणें. आतां मोगाचें न्हू, आतां 4 फेस्तां आसल्यार 4 फेस्तांक नवें वस्तूर काणगे जेगी. इल्ली गोमटी आले नाजाल्यार तशीच रावन मागीर गुंडावंक जायनात. प्रेज द लॉर्ड. मी विचारता हांव 4 फेस्तांक काणगेचे म्हळ्यार थोडी एक गोमटी काणगे जेगी नाका. वाचल्यात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हें उतर तांच्या तोंडांत न्हू येवचें म्हळ्यार राव पळय. आतां ही गरजेंत बसोन नाका म्हणा, घरा गेल्या उपरांत परतावन सुरू जाला. फ्लिपकार्टांत खंयचें आयलां, अमेझॉनांत खंयचें आयलां, आनी तूं खंयचें मॉस्किटो नॅट आसा म्हूण सोदूंक. मोगाचें न्हू, म्हजें कांय अभ्यंतर ना. जाय जाल्यार 5 फेस्तांक काणगेया. म्हजें एक सजेशन कितें गे म्हळ्यार 4 तुमी काणगेया, 5व्या फेस्ताक एक वस्तूर काणगेवन हेरांक दिया. आतां क्रिस्मस आयलें गी, खंडीत जावनी तुमी नवें वस्तूर क्रिस्मसाक काणगेतात, पूण तांतूं एक ल्हान एक हेरांक दिवंक प्रयत्न करा. त्या दाळा जेजू थंय जल्माता, गर्दनाच्या गोट्यान न्हय, त्या घरा जल्मोन येता. तांकां जावचो संतोश तुमी पळयल्यार दुसरें क्रिस्मस आमकां नाका. तर हेरांची सेवा करतना जेजू आमचे मोदगात येता. 6वें येणें, जेजूचें 6वें येणें आमचे मोदगात. खंय 2 या 3 सांगाता मेळोन मागतात गी, तांच्या मोदगात हांव आसा म्हणून जेजून सांगलां. तुमी कुटुंबाचें मागणें करतना जेजू तुमचे मोदगात आसा. वाड्याचें जमत तुमी आचरण करतना
जेजू थंय आसा. आयताराच्या मिसाक तुम्ही सांगाता मेळटाना जेजू थंय तुमचे मोदगात आसा. खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळोन मागतात गी तांचे मोदगात हांव आसा. तर मोगाचेनो देवाची येणी आमचे मोदेन जातात. तांतूं प्रमुख जावन आसात 4. एक, देवाचें उतर तुमी वाचतना त्या उतरा मरीपात जेजू तुमचे मोदगात येता. दुसरें, एवकरिस्ताचें आचरण तुमी करता आसतना जेजू त्या रुपार तुमचे मोदगात येता. तिसरें, मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हेरांची सेवा करता आसतना जेजू थंय आसा. कित्याक म्हणटा, तुम्ही तांची सेवा करताना तांची सेवा तुम्ही करनात, म्हजीच सेवा तुम्ही करतात म्हणटा. आनी सोबें खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंय हांव तुमचे मोदगात आसा म्हणटा. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां मागण्याक वेळ ना. कॅरियराक वेळ दिता हांव, क्रिएटराक वेळ दिवंक ना. काम दिल्ल्या देवाक वेळ दिवंक ना, कामाकच वेळ दिता हांव. साबारांक हांवें पळयलां. पूण शेताक व्हडली व्हडली तेसांवांक घालून घेवन येतात. कॅनडाक विजा मेळोवंक, कुवेटांत काम मेळोवंक नवें कळनासतना येतात. विजा आयल्या उपरांत हांव सडावत फोन करता कुवेट आल्ल्यांक, अबुधाबी आल्ल्यांक, बॅरीन आल्ल्यांक, लंडन आल्ल्यांक, कॅनडा आल्ल्यांक विचारता, मिसाक गेल्ल्यात गी? नो फादर, नो टायम. त्या वेळा कोंकणीयांची उजो पडोन येता पळय. इंग्लिशीत नो टायम फादर. हांवें मोतींत चिंतचें, काम नातल्या वेळार तुका नवें करूंक टायम आसलो. आतां 1 लाखाचो सांबाळ मेळ्ळो पळया, आतां वेळ मेळना. वेळ येतलो, काम वेतेलें, परत्यान नवें धरतलो हितू. प्रेज द लॉर्ड. वय कित्याक म्हळ्यार देवातावन उपकार मेळ्ळ्या उपरांत आमकां देव नाका. पळय, आज 4 घंट्याचे संभ्रम चलयता आमी. 4 घंट्याचे संभ्रम. रिसेंटली एका रोसाक हांव गेल्लो म्हळ्यार म्हाका आपयल्लें सायबीण. 1.5 वर्सां पयलें बूक करून दवरलें. फादर, कोणाचें फंक्शन चुकल्यार म्हजें फंक्शन तुमी चुकोवंक नजो, रोसाक तुमचेंच मागणें. म्हाका भारी संतोश जालो. 1.5 वर्सां पयलें बूक केला म्हळ्यार एटलिस्ट एक अर्दो घंटो पुणी मागणें करूंक टायम दितलो मू. वयगिनी रोमन फादरा म्हळ्यार ल्हान मागणें करता येतो, ताचें मागणें लंबत आसता. वयगिनी हांव केदाळा येता, एक फावटी केदाळा ताच्या रोसाक मागणें करूंक ना म्हणून राखून रावलो. रोसाचो दीस आयलो, अर्दो घंटो पयलेंत गेलो. एकलो मनीस उलोवंतलो ना. हांव बेश्टें चेरांत बसलो. 6 वरांचो रोस 7:30 सुरू जालो. आतां MC येवन म्हज्या खाणांत पुंगता, फादर मस्त प्रोग्रामात मागणें 3 मिनटांनी मुगदियाय. वज्याचो पुरुष हांव 45 निमिशां फादर. मागीर तांचे डॅन्साक 4 डॅन्सां आसात. मागीर म्हणून जायत सायब. हांव आयिल्ल्या पातकाक 3 मिनटांनी मागणें मुगदी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्या देवा, न्हवऱ्याक आशिर्वादीत कर आनी ताचें मुखलें जिवीत तूं नंदन कर. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दी आमकां.
7:15 तावन रोसू सुरू जालो साईबा जेवण दिताना 11:30. म्हाका मात्र 3 मिनिट. फंक्शन 4 वरांचे, फंक्शनाक 3 मिनिटाचे. म्हाका वेळ ना, आमकां वेळ ना. तर देव येतलो जाल्यार कसो, देवाचें दर्शन आमकां जाता जाल्यार कशें. आतां एकल्याक आमी समजोन काणगेचे जाल्यार ताच्या सांगात 1-2 वरां म्हणी आमी खर्ची जेगी नाका. 2 वरां खर्ची नासतना तो व्यक्ती कसो म्हूण तुका समजता गी ना. तशेंच जेजू कोण ताका कशें हांवें वेलकम करीत ताच्या सांगात हांवें वेळ करची ना जाल्यार म्हाका कळचें कशें. ताका वेळ दिना जाल्यार म्हाका कळचें कशें. प्रेज द लॉर्ड. आज तुम्ही इतली जाणां तुम्ही हांगा आयल्यात वैगिनी, हांगा आयिल्ल्या एटलिस्ट 50 जाणांक म्हणी आज सकाळी भायर सरतना तुमच्या कानाक पडलां कोणा कारकोळ कारकोळ म्हणून मोरता खालें पूर्ण दौरलांगी थंय. हर एका ब्रेस्तार येता आबा वैगिनी. कित्याक म्हळ्यार खोड्या साकर खेल्ल्याक खोड्या साकर म्हूण कळटा वैगिनी. खोड्या साकर पळयनाटल्याक ताच्या हातांत खोड्या साकर दिल्यार तो कालें करतलो कुपाचो पातोर म्हणून पिठो करून कोयती पातलो वैगिनी. देवाच्या लागीं आयल्यार तो कितलो बरो, तो कितलो आशिर्वादीत करता म्हूण कळटा. देवा तावन तुमी पयसत गेल्यार ताचें येणें आमच्या जिवितांत जायना. तर मोगाच्यानो या अद्वेंताच्या काळार आमी आसतना देव दुसऱ्या पटी केदाळा येता म्हूण चिंतचें नाका. आयिल्लो देव म्हज्या काळजांत म्हज्या घरा केदाळा येतलो हें आमी राखून रावस. आयिल्ल्या देवाक, ह्या संवसाराक आयिल्ल्या देवाक म्हज्या जिविता भितर ताका हांवें स्वागत केलांगी. जेजूक हांव भेटलांगी. कित्याक म्हळ्यार जेजूक भेटल्या उपरांत आमचें आदलें जिवीत आल्ले पर्यंत उरना वैगिनी. आतां तुमचीं भुरगीं आसात, थोड्यां सांगात ती 2 दीस गेल्यार तुमी सांगतात कुडले ताच्या सांगाता गेल्लो तुका नाका म्हणलें ताच्या सांगाता वेचें गेलाय म्हूण कळटा म्हाका. तुज्या उलोवण्यांत तें कळटा वैगिनी. थोड्यो बायल मनशाय म्हणटात बरो आल्लो पदर म्हजो गो ताच्या सांगाता वचोंक केदाळा सूर केलेंगी. सावास दोषा पळया. लौकीक मनशां सांगत तो थोडो वेळ करशितना आमची जिणी बदलता म्हूण आमकां कळटा. तर जेजू सांगता आमी इल्लो वेळ आमी दिल्यार सांत पावल म्हणटा कोण क्रिस्त थंय एक जाता गी तो नवो जातलो, आदलें सगळें विसरोन वेतलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तर मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो, क्रिस्ताचें येणें आमच्या जिवितांत जावं दी. जेजू आमच्या कुटुंबांत येवन जल्मोवन दी, आमच्या जिवितांत जल्मोवन दी, आमच्या शेजारा जल्मोवन येवन दी, आमच्या काळजांत जल्मोवन येवन दी, आमी करच्या कार्यांनी जल्मोवन येवन दी म्हणून ह्या अद्वेंताच्या काळार आमी मागया. दोळे दामपिया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज आमी जेजूक सोदून काणी घेवन आयल्या. आमचें उणेपण आमी सोम्या मुखार आतां आमी दवरया. एक ना एक कश्टांत, एक ना एक दुखांत आमी जेजूक सोदून काणी घेवन हांगा आयल्या. आमकां सोम्याची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार संवसारांत इतल्यो जिवी आसल्यार
मनशा तितली अबल जिवी दुसरी ना. कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरा आमच्या गोट्यांत आमच्या गायीन एक वासरू घालें जाल्यार 1-2 घंट्यांनी 3 घंट्यांनी तें उबें रावून धांवूंक शकता. एक सुकण्यान पिलां काडलीं जाल्यार 1 हप्तो 2 हप्त्या भितर ती उबोवंक शिकतात. मनशाक पळया कितलो अबल जावन आसा. कितल्या सक्तीनी देवान आमकां भरल्यारी देवाची गरज आमकां हर एकल्यांकी आसा. आमी ताका हर एक दीस उलो मारी जाय. आमचेंच म्हणलें उणेंपण आमकां दोस्तें आसा. तर आज त्याच सोम्या मुखार ताका आमी सोदून काण घेवन आयला जाल्यार जेजू म्हणटा सदां तुमकां मेळटलें. सोदतेल्यांक हांव प्रत्यक्ष जातलो. म्हज्या आशिर्वादान तांकां हांव भरतलो म्हणटा जेजू. तुमी म्हाका सोदून काण घेवन हांगा आयल्यात जाल्यार तुमकां निराश जावन हांव फाटीं धाडचो ना. तर आमच्या कंत बेजारांत, आमचे पिडे शिडेंत, आमच्या एकसुरपणांत, आमच्या नासमाधानांत, अर्थ जायनातल्या आमच्या जिविताच्या सबार समस्यांत आतां आमी जेजूक उलो मारया. जकेवाच्या घरा तो गेलो. जकेवाक नवें जिवीत ताणें दिलें. मार्ता आनी मोरयेच्या घरा तो गेलो. तांची दुकां ताणें पुसून काडलीं. शिमाऊनच्या माईंच्या घरा गेलो. तिची पिडा ताणें काडून उडयली. आज म्हज्या समस्यांत, म्हज्या दुखांत जेजू तूं म्हाका जाय. तुजो आदार म्हाका जाय म्हूण मागया. जेजूक आतां आमी आपोवया. दाविदाच्या पुता म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर बिरमोत पाव म्हूण आमी मागया. दोळे आमचे दांपया. दुनियांत आमच्या काळजाचेर दवरया. आमच्या काळजाचे अत्रेक सोम्याक आमी सांगया. आमचे निराशपण आमी जेजू मुखार उक्तें करया. आमची एकसुरपण जेजू मुखार आमी उक्तें करून सांगया. तुजे शिवाय दुसरो कोणूच ना सोम्या. तुजो आदार म्हाका आज जाय म्हणून मागया. जिसूये 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 सोम्या तूं ये. जिसूये 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 सोम्या तूं ये. अपयान जेजू जिसूये 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 सोम्या तूं ये. जिसूये 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 सोम्या तूं ये. येवकरिस्तांत आसच्या सोम्या जेजू. उतरांत आसच्या सोम्या जेजू. हेरांच्या सेवेंत म्हज्या भितर येवच्या जेजू. दोगया तेग सांगता मागताना आमच्या मदगात आसच्या जेजू. तूं ये. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आपणूंक तूं ये. जिसूये जिसूये सोम्या तूं ये. जिसूये 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 सोम्या तूं ये. मोच्या काळजांत जेजू तूं ये. मोच्या आत्म्यान जेजू तूं ये. मोच्या मनांत जेजू तूं ये.
모자지 님 예수 또예 예수의 소명도예 예수의 소명도예 모자 굿맘 예수 또예 모자 선도상 예수 또예 모자 수감 예수 또예 모자 바람 예수 또예 예수의 소명도예 예수의 소명도예 जेजू आमचे मदगात येऊन दी आमच्या कुटुंबाच्या समस्यांनी ताका आमी आपयला आमच्या पिड्या शिडेन ताका आमी आपयला आमच्या भुरग्यां बाळांत थंय तो येवन वस्ती करून दी तांकां नवें रूप तो दिवन दी दैवीक शक्तीन आमकां बरोवन दी सकड आमची मागणी ह्या गिता सोम्या कथा आमी समर्पित करता आसतना जेजू थंय येवन दी तो आमकां नवें रूप दिवन दी म्हणून आतां मागया हांव मागताना जेसू तोये हांव शिकताना जेसू तोये काम करताना जेसू तोये पिडे ओळवळताना जेसू तोये 예수의 소명도예 소명도예 하우슬와타나 예수도예 하우 볼타나 예수도예 니라시 사타나 예수도예 건팀 볼타나 예수도예 예수의 소명도예 예수의 소명도예 दोन्ही हात वैर करून आम्ही जेजूक स्वागत म्हणया तो आमचे मदगात येऊन दी आमकां भलायकी दिवंक जेजू आमचे मदगात येऊन दी नासतलें समाधान आमकां फाटीं मेळोवंक जेजू आमचे मदगात येऊन दी आमची भलायकी फाटीं दिवंक जेजू आमचे मदगात येऊन दी आमकां रिणांतलें दैवीक शक्तीन बरोवंक जेजू आमचे मदगात येऊन दी आमच्या कुटुंबाक शांती समाधानान बरोवंक 소명도예 소명도예 할렐루야 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 मौनपणान दुनियात आमच्या काळजाचेर दवरून जे कितें अत्रेक आमच्या काळजांत आसात
जे कितें पिडाशिडां आमकां दोसता भक्तीपणान सोम्याच्या पांयां तळी ती आमी समर्पिया. आमकां कशें मागूंक येता आमच्याच उतरांनी मौनपणान जेजू लागीं मागया. सक्रामेंताच्या सोम्याची सखत आमचे मदगात वाळते आसा, तसो आशिर्वाद आमकां मेळते आसा. खंडीत जावनी जेजू आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता. जे कितें उणेंपण आमकां दोसता तें जेजू भरती करून दिवन दी म्हूण मागया. सोम्याचो आदार आमकां सदांच मेळटलो. सक्रामेंताच्या सोम्यान जेजू ह्या आराधना मुखांतर ह्या भुरग्यांनी तुज्या पांयांतळ समर्पिल्ली सबार प्रार्थना तुवें तें मानून घेतलाय, स्विकार केलाय. आमचे कुटाम तूं राखोवन व्हर. कोणाचें नांव काण तुज्या पांयांतळ ह्या भुरग्यांनी मागलांगी तांकां तूं आपड. गांवांत तशें परगांवांत काम करतल्यांक तुजें संरक्षण लाभय. सोर पिडे शिडेंतले अनवरांतले ह्या भुरग्यांक राखून व्हर म्हूण हांव तुजे लेगीत मागतां. जे कितें उणेंपण हीं भुरगीं भोगतात सोम्या तें तूं भरती करून दी. आमची दुकां तूं पुसून काड. आमच्या एक सुरे जिणयेक तूं सांगाती जावन तांचे मदगाती ये जेजू. तुज्या गायल्ल्या हातांनी ह्या भुरग्यांक अभिषेक कर, आशिर्वादान भर, कृपेन भर म्हूण हांव तुजे लागीं मागतां. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळं आमी दिमी घालया आनी सक्रामेंताचे आशिर्वाद घेवंक गावया. हे देवाडा सक्रामेंता. Ora sacramenta sastana koruya urvilakya rupa bodha novyariti adaya salvamicha Babatace bolde Sisimbaka Kasesputa Ulasani Studisa Putri Mahima Sasna Sasna Ekastalian Hasita ये देवाचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सदलाय. तुझ्या सडवण्याचो फळ सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फाव कर. जो जे येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen.
मोनान एक सांग बाबा ता एक बोट सोमल्या तुझे पोती तुझे तान पोशी सांग पोरो आरापले तान तेल्या तुझी देवे बाबा सोम्या तुझे पोंती तुझे तान पोशी सान बोरोन पाराकले तान फक्त तेल्या तुझे दिमे पावतू सोम्या आमच्या दिवसांत मोगात तुझ्या भरपूर पेंसर्गीच्या कर्जा मोनानी संभावा ताई फुटन सोम्या तुझे पोती तुझे तान पोशी सान बोरोन आराकितन परगोटेला तुझे दिवे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमच्या सवे आसो ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आदवेंताच्या काळार आमी आसाव जेजूच्या येण्याक तयाराय आमी करता आराधनांत आयकल्ल्या प्रमाणे जेजू पयले पटी ह्या संवसाराक आयलो अख्रेक आनी एक पटी ह्या संवसाराक तो येतलो तें खंडीत ताच्या मदगत 4 रितींनी तो आमच्या भितर येवंक अत्रेकता पयल्यान पयलें देवाच्या उतराद्वारी सक्रामेंतांत आसल्या त्या एवकरिस्ताद्वारी आमी करच्या ल्हान ल्हान सेवेच्या कामाद्वारी खंय दोग या तेग संगता मेळोन मागतात तांच्या मदगत जेजू हजार आसा तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी विसर्जय जाल्लें एक सवाल अशें आमच्या मदगत येवच्या जेजूक आमी भेटल्यांगी जावंक पुरो येवकरिस्तांत आमचे भितर येवच्या सोमयाक ताच्या उतराद्वारी आमचे थंय येवन रावच्या सोमयाक आमी करच्या सेवेद्वारे आमकां मेळच्या सोमयाक या आमी करच्या ल्हान मागण्याद्वारे आमचे थंय वस्ती करच्या सोमयाक आमी भेटल्यांगी भेटल्याव जाल्यार आमी नवीं मनशां जातल्यांव कडपार बांदल्ल्या घरा बरें आमचो भावार्थ गट जातलो सबारपटी आमी सोमयाक इन्कार केल्ल्या पसत पश्चातापया पातकाची वळख धरया आनी आमिसाच्या बलिदानाक आमकां आमी तयार कर म्हणया हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण्याव सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसोच बगे म्हण सदांच सांवार म्हळी
सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनादिकरात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करू आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लॉरेन्स दुर्बळच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षीचे कष्ट मरण सोसून मायमेवन जावंक फावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या कळसांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बोळती. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाइया प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतले वचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांत्यांत हे गीत गायतलीं. आमकां एक कोट्या शहर आसा. आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी फागोर बांदल्यात. दरवटे उगडा. विश्वास सांबाळटा त्या प्रामाणीक राष्ट्रांक भितर सरूंक दिया. ताचें मन तीर आसा. तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता. सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सस्नीक कडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतेल्यांक ताणें सकला उडयल्यांत. उंचायेर आसलेले शहर सकला पडाशें केलां. तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा. तो तें धुळींत उडयता. पांया तळा ते मस्तीतले. लन्विकायेचे पांय दुबळ्यांची पावलां ते मस्तीतले. देवाचें उतर हें. देवाचे परकार. सदैव सर्वेस्पराची नावे येतातो. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येतातो. सुम्याक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताजो मोग ससनाक बाळता. मनशाचेर विश्वास दवरची प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बोरे. रायकुंवराचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराच्या गोपांत आसरो सोदल्यार अदीक बोरे. सदैव सर्वेस्पराचे नावे येतातो. नितीची दारां म्हाका तुमी उगडा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक अर्घ दिता. करेसे सर्वेस्पराचे दार. हांतल्यान भितर सरतले नीतिवंत मार. सदैव सर्वेस्पराचे
पोराचे नावे येतातो. तर सर्वेस्परा आमची सोडवण कर, आमचे जिवीत सर्वेस्परा कर सुखीस. सदैव सोम्याचे नावी येतातो. सर्वेस्पराच्या घरात आम्ही तुका सुख मागता. सर्वेस्परस आमचो देव तोच आमचो उजवाड. सदैव सर्वेस पोराचे नावे येतातो. सदैव सर्वेस पोराचे नावे येतातो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर अजून तुमका मेळटा, देखून ताका सोदा. तूं अजून लागीं आसा, देखून ताका उलो मारा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोफे असो. तुमचे सवे असो. समाते व परमणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेसू आपल्या शिष्य लागीं म्हणालो, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजजांत्रीक सोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राजजांत्रीक तोलो. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदिल्ले एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें, तरी तें कसलोन पडोवंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार बांदिल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेवेर बांदिल्लें एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवर सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कसलोन पडलें. अशें सगळें सत्यनाश जालें. देवाचें बुतार हे. वखणी तुका क्रिस्त. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया. जेजूक तुमी भेटल्यात गी. जेजूक तुमी मेळ्ळ्यात गी. क्रिस्तई म्हज्या मोगाशा भावान आनी भयणीनो, 4 दिसां आदीं उडपीक कोणगी आयलो. हो मोदी. तो मोदी मार्गार येता म्हणली खबर मेळ्ळे क्षणा सुमार जाणां एका सकाळीं तावन दनपारा पर्यंत त्या तापशा वताक कोरपोन दाव्या हातांत गी उजव्या हातांत गी एक टाटा केलें. दोळ्यांनी ताका पळयिल्लेंत जिवान सार्थक जालें म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. आनी आल्ल्या मोबायलांत गी पिचक 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 म्हणून 4 फोटो काडल्यो. आमचें तोंड मोदीच्या तोंडाक लागचे बरी एक सेल्फी आनी घरा वचून म्हणाली, आमी मोदीक भेटल्या. तें जालें मुगदलें. मनीस मोदीक भेटच्या आदीं कसो आसलो गी, घरा गेल्या उपरांत
तो सत्ता आल्लो दोसो आदी दोसो आतां आनी सदां सर्वथा. एका मनशाक भेटल्या उपरांत आमचे थंय कितें पुणी बदलावण घडल्यार ती भेट उडासाक उरता. त्या मनशा वरवीं म्हज्या जिवितांत बदलावण आयल्या म्हूण म्हाका बगल्या वेळार त्या मनशाक म्हाका विसरूंक जायना. ओयगिने बरें जावं दी पाड जावं दी म्हज्या जिवितांत एका मनशान मुखांतर घडलां जाल्यार त्या मनशाक म्हाका विसरूंक खंडिती जायना. ताणें म्हाका केलें, ताणें म्हाका अशें केलें, हें सदांय परत्यान परत्यान आमच्या मोतीक येता. तर मोगाचेनो आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट आतंक आमकां येताना सबार समस्ये आमकां दोसताना आमकां आनी एका व्यक्तीची गरज म्हूण बगता. वैगिनी सादारण जावन पांय उखलूंक सांगतना हात वयर सकला करतना तोडीन सांगतात म्हाका कोणाची गरज ना, म्हाका पळोवंक कोणेय येवचें नाका. केदाळा रायट गी लेफ्ट असो हात वयर करूंकय जायना, पांय उखलूंकय जायना. केदाळा त्या दाळा सक्कडी देंवता. त्या दाळा आनी एकल्याची गरज आमकां आसा म्हूण बगता. तर मोगाचेनो ह्या आमच्या जिवितांत म्हाका जेजू भेटलागी. कित्याक म्हळ्यार खाली हांव म्हळ्यार पावना, जेजू भेटला हांव जेजूक मेळ्ळ्यां म्हळ्यार पावना. म्हजी जिणी ताच्या मुखांतर बदल्ल्यागी. कित्याक म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांक सोदून काणून गेल्ल्या वेळार आमकां सरीसुमार 4 व्यक्ती तातूंत मेळटात. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू भेटल्ली 4 व्यक्ती. तांचे थंय जाल्ली बदलावण घडता आसतना खंडीत जावन आमी सांगीत ती जेजूक भेटलीं, तांकां जेजू मेळ्ळो. कित्याक तांच्या जिवितांत जाल्लें परिवर्तन जेजू तांकां भेटला म्हणलें हेरांक दाखोवन दिवंक तीं सकलीं. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक अदीक रितीन मोग केल्ली व्यक्ती मगदलाची मोरी. तिचे थंय 7 सैतान आसले खंय, देवान ते सोडयले. सैतान कसो आसा म्हण पळयळ्या तुमी ना न्ही? पळोवंक आशा आसा न्ही? आशा आसल्यार एक काम करा, कोणाक कडेन आशा आसा गी एक काम करा. तुमकां सामान्य जावन भुरग्यांत हांव राग येता वयगी न्ही, गोवात हांव राग येता वयगी न्ही, राग येताना कळटा वयगी न्ही. आतां म्हाका राग येता म्हणून तक्षण वचनाकात. एक राग 50% वयर आयलो म्हणटाना नाक तांबडें जाता, येणे पुरा दोबे दोबे कालें पुरा कल्लार येता. त्या दाळा सीदा वचून आरश्यांत तुमचो ते तोंड पळया, तो सैतान. दुसऱ्या कोणाकय सोदून काणगेन वचोचें म्हणून ना. त्या देखून सैतान खंय आसा म्हळ्यार खंय ना, तुमचे भितर आसता. ते पळोवचें मात्र कुडले जायचे. देवल्या उपरांत पळोवन वच. बरोबर राग उणून उणून आसतानांत या पळया कसो दिसता म्हणून. त्या देखून हे 7 जेवणसार लागलेल्या मगदलाच्या मोरयेक देवान गूण केलें. आतां जेजूक भेटच्या पयलें तिचे थंय निराशपण आसलें, कोणी ना म्हूण तिका बगलें. जो एक व्यक्ती म्हज्या जिवितांत आसलो ताकाय काण व्हेलें म्हणून बगलें. तो मुखार रावल्यार ताची वळख तिका धरूंक ती सकली ना. मातेवाचो वांजेल अध्याय 28 वाक्य 1, मार्काचो वांजेल 16 अध्याय वाक्य 2, लुकाचो वांजेल 14 10. पूण मोगाच्यानो केदाळा जेजू तिका भेटता तिचे थंय आसलें निराशपण बेन सगळें पयस जालें. आतां
आमी थोडे पोटी मगदलाच्या मोरये बरें जावंक पुरो. आमी चड मोग केल्ली व्यक्ती आमचे तावन पयस जाताना आमकां देवाचेर इल्लो राग येवंक पुरो. देवान अशें म्हज्या जिवितांत कित्याक घडोवंक दिलें. एका रितीचें टेन्शन आमकां जावंक पुरो. एका रितीचें बे आमकां आमच्या जिवितांत प्रवेश जाताना मोगाच्यानो. जेन्ना जेजू आमकां मेळटा तेन्ना मात्र हें पयस जावंक शकता. मगदलाचे मोरयेक जेजू मेळ्ळो. ताचे नंतर तिची जिणी संपूर्ण रितीन बदलावण जाली. दुसरो व्यक्ती मोगाच्यानो तोमास. जोहांचो एवांजेल अध्याय 20-25. शिसांनी तोमासाक म्हळें आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताक पळयलें. तोमास म्हणटा हांवें दोळ्यांनी पळयल्ल्या करीत हांव पातयेवं सोना. दुबाव मारेकार पिडा लग्न जिवितांत जावं दी कुटुंबा जिवितांत जावं दी केदाळा दुबाव भितर येता गी सक्कड नास जाल्ले पर्यंत ती पिडा कोणाच्यानी काण उडोवंक जायना. एक पटी भितर गेली म्हळ्यार रुखा भितर कीड गेल्ले पर्यंत. आज इल्लो शब्द उणो जाल्यार फाल्यां शब्द चड जाता. वय दुबाव नाना रितींनी कुटुंबा जिवितांत येवंक साध्य आसा. तो नाका नाका म्हळ्यार प्रवेश जाता. पोर एकलो येवन म्हजे कडेन म्हणटा फादर खाले म्हणून गोत्तो ना तुमचे कडेन सांगचे म्हणून बघता म्हाका कितेंगी दुबाव म्हज्या बायलेचेर. खालें गे म्हणे. न्ही तशें न्ही फादर हें तुमी किल्लेशें म्हाका सांगा. पळया हांवूय वायट म्हजे बायली वायट भुरगें ब्लॅक जालें. कशें सॉल्व करचें हें म्हळ्यार हाचें मॅथ्सा प्रमाणे वायट प्लस वायट वायट येजे म्हणून. हांवें सांगलें वायट प्लस वायट वायट येना रे पुता म्हळ्यार. तें कशें फादर हें ब्लॅक खंय तावन आयलें. म्हाका कितें गोत्तो खंय तावन आयलें म्हणून म्हजे कडेन विचारल्यार जाताय. ताका इल्लें समाधान कर म्हळें हळे सायबा एका भुरग्याचेर 14 तकलेचें लक्षण येता. तें देखून तुवें कांय टेन्शन जायचें म्हणून. तें कशें कोण फादर 14 तकले वाड्या घरान पुराय येतात गे. वाड्या घरान न्हय सायबा. तुज्या बायलेच्या पंतांनी 7 तकल्यो तुज्या पंतांनी 7 तकल्यो. थंय खंयगी एक व्हडली मायंगी आबगी ब्लॅक आल्यार हांगा मारता म्हळें. कितले पयस्तावन मारता गे तो. वय मारता. त्या खातीर तो पळय थोड्यांक आमकां दादल्या मनशांक एक 40 जाताना हेलिकॉप्टर देवोंक हांगा एक हेलिपॅड जाता. वय गे न्ही. त्या दाळा हे सगळे दीस हात वयर करन म्हज्या पाप्पाक नातलें म्हाका खंय तावन आयलें. म्हज्या पाप्पाक नातलें म्हाका खंय तावन आयलें. तुमी कितले माथ्यार हात दवरून गुंडायतात की तितले नायस जातात. आतां पाप्पाक नातल्यार आबाक आल्लें गी. आबाक आल्लें फादर तांतू 2 हेलिकॉप्टरान देंवताली. तुका तें आयलां कळ्ळें गे. अले दुबावात पळय आमच्या जिवितांत येताना सोमी आमकां भेटल्या शिवाय तो दुबाव पयस जायना. पळया तोमासाक तो दुबाव दोस्तालो पूण केदाळा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताका भेटलो गी. ताच्या तोंडातावन आयिल्लें पयलें उतर म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. पळया थंयत तो बदल्लो. ताणें कडवळांत हात घालो गी. ताच्या गायांनी बोट घालें गी. आमकां कळीत ना. ताणें सांगलें वय दुबाव दसलो ताका. पूण पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताका भेटले तक्षण ताचें आदलें जिवीत मायाक जालें. तशेंच मोगाच्यानो एमावच्या वाटेन चलोन वेचे ते 2 जाण शिस पळया निराश जाल्ले. आमकां कश्ट आतंक येताना पळया बरें उतर आमच्या जिवितांत येना. हर एक जावंक पुरो पिडा येताना तें येताना हें येताना आमी उलोवचें पिडे विशयंतूच. आनी तुमच्या मदें एक बरी दस्तूर आसा वय गी न्ही. हे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयल्या उपरांत तें एक खंयचें मेळट मा 6वें मेळट गी. 6वें मेळट
सेवा सेवा करची वय वय आनी आमकां मेळचेंत पिडेस्तांची भेट कित्याक म्हळ्यार आमी पुराय MBBS केल्ली पुराय आसची वाड्यागारां पुराय वचून त्या पिडेस्ताक भेट जावन सांजे भितर मरण जावचे बरी करताच. कित्याक म्हळ्यार आमी येचे आनी त्या पिडेस्ताक सांगचें कालें बरें आमच्या तोंडांत येना वेचे पयलें पुरा होमवर्क करन वेता तिका पडकाणी एका हप्त्यात हांव मिसाक येवना ही भेट करूंक म्हूण गेली भेट करूंक गेल्ली 14 जाणां पडकाणेन कोण मेल्या ती तांचे काणयो काणून गेली ती आनी सेल्ली बाये पडकाणी म्हणून तूं कांय निग्लेक्ट करनाका तुका गोत्त ना पोर आमचे म्हज्या बाप्पूचें दोनूच दीस पडकाणी गेलेंत मणिपाल आनी एकलें उठलें तें कालें पोर आमच्या शेजारा हिंदवांचें एकच दीस पडकाणी म्हणून गेल्ली पाटी मोडेन ताडलें ह्या 14 जाणांनी एका पडकाणे विशयन सांगल्यार नेक्स्ट एका घंट्यांनी ही गरजेची गांठ मारचे बरी करनाय पळया निराशेक निराश वकात न्ही निराशपण जाताना आमी बरवसो दिवचे व्यक्ती जाय हेंत जेजू ह्या एमावच्या वाटेंत चलच्या त्या निराशपणांत बरल्ल्या दोगांक जेजू तांचे मोदगात सोलोवन वेतानांत बरवशाची उतरां सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाता येताना मोगाच्यानो आमकां एका रितीचें बळ मेळटा आनी एकल्याचो मागण्याचो आदार आमकां मेळटा. त्या देखून सांगाता येया म्हणजे आमी एकल्यान मागचें सांगाता मेळोवन मागच्या की व्यत्यास आसा. ह्या देखून पळया निराशपणांत ते जेरुसलेमांत एमावक आयले फाटीं वेताना कितल्या वेगान ते गेले गी आमकां कोणेंय सांगूंक ना ते वचोन पावले म्हूण मात्र आसा धांवले गी कालें उबोन गेले गी कांय ना येताना एकामेटा वयर एक मेट घालन वाटत सागसनाटली तांकां पण फाटीं वेताना पळया जेजू भेटल्या उपरांत तांचें जिवीत नवें जालें. आनी चवथो व्यक्ती पेद्रू पळया जेजू जिवंत आसतना तो म्हणालो सोम्या कोणें इन्कार केल्यार हांव तुका इन्कार करचो ना. 3 पटी ताका नेगार केलें त्यात पेद्रून 3 पटी नेगार केलें. आमच्या जिवितांत ती मोगाचें न्हू आमी आतां आसले पर्यंत फाल्यांय आसता म्हूण सांगूंक जायना. आज आमचो भावार्थ गट आसोंक पुरो फाल्यां दोंडोळोन वचोंक पुरो पूण सोम्याक आमचें सांगातपण आमी दिजय तें सांगातपण आमी सांडिल्ल्या वेळार आमी निराशी जाता. पळया पेद्रू जेजूतावन पयस वचोंक ताणें प्रयत्न केले मागणें करतना न्हिदेंत पडलो वय न्ही आनी भितर जेजू रावळ्यार भितर येताना वो कालें जालें उज्या देगेन दग तापोवंक गेलो वचनाटलो जाल्यार तें इसार तीत नातली वय न्ही अशें जालें. आमी संवसारांत मेतेर जाताना जेजूक आमी विसरोन वेता पूण मोगाच्यानो अक्रेक नेगार केल्लो पेद्रू जेजू थंय बावार्थ उसरता सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हणून तूं जाणाय म्हजें थंय उणेंपण आसा सोम्या पूण तूं म्हजे थंय आयिल्ल्या वेळार हांव शक्तिवंत जातलो. त्यात पेद्रूच्या एका शर्मावांत 3000 जण बावतिजम घेतात. ही पेद्रूची सकत न्ही जेजू ताचे भितर आयिल्ल्या वेळार ताका ती सकत मेळ्ळी. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमी आमचो भावार्थ कटपे सुवातेर बांदी जाय म्हळ्यार जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी बांदी जाय. म्हज्या तोटाचेर म्हजो भावार्थ दवरल्यार चुक्की रोगा खोळे रोगा पोपळां सकला गेले. म्हज्या बँक बॅलन्साचेर म्हजो बरवसो आल्ल्यार एकत्त OTP 3489 15 लाख खाली वय गे. म्हज्या घराचेर म्हजो भावार्थ दवरल्यार काल आयिल्लो 1 पावस पुरो वारें गडगड आयल्यार नळे रुक्मायाच्या जलांत मुगदाल. तर म्हजो भावार्थ जेजूचेर हांवें खंचयला जाल्यार
संसाराचे कले आतंक पिडा शिडा म्हजेर आयिल्या रे जेजू म्हज्या सांगात आसतना हांवें भियोवची गरज ना. तर जेजूक खंय सकडी आमी मेळयेत, जेजूक खंय सकडी आमी मेळयेत एक मागण्या मुखांत. आमचे सदांचे मागणे ते ल्हान जावं दी व्हड जावं दी सारक्या वेळार आमी करूंक प्रयत्न करया. जेजूक एक वेळ अमानात करून दवरया. सेकंड, देवाच्या उतराद्वारी, देवाच्या उतराद्वारी खंयचें काम करूंक विसरल्यार न्हिदच्या पयलें देवाची एक 4 उतरां वाचून न्हिदोवंक प्रयत्न करा. न्हिदेंत मेल्यार वायट कार्ड एंट्री, बिग बॉसाक वायट कार्ड एंट्रींत येतात पळय तशें सर्गाक वायट कार्ड एंट्री. आनी देवाचें आराधन, प्रेज एंड वर्शीप, ताच्या मुखांतरी देव आमकां थंय मेळटा. आनी हेरांची सेवा, ल्हान रितीनी सेवा, व्हडलें काम करचें म्हणना, तुमचे फोटो पेपरार येजे म्हणना. वय कळ्ळें गी? कळनाटले बरी हेरांक आमी दिवची सेवा. कशें? आतां तुमी कारकोळ येतात वयगिनी, गाडया पाटली शिटी खाली आसात की नात? हो, स्वयं म्हणून तुमी एकल्यांत येवच्या बदलाक तुमच्या शेजारची एक 4 घरांत ती पोर सांगताली म्हाका ही कारकोळो सोजे म्हण आसा. एक हॉर्न घाल्यार टायर चड जरत गी ना न्ही. तुवें एकल्यान आयल्यार तितलेंच न्ही जरचें, एकल्यान आयल्यार पेट्रोल तितलोच न्ही खर्चोवचो. ताका एक काणगेवन आयल्यार एक नोवेन न्ही 3 नोवेनां केल्ले बरें जातात. 3 नोवेनां केल्ले बरें जाता, तांची दोगांची आनी तुजें एक प्लस. आमी हेरांक ल्हान रितीन तें तुमचे फोटो तूं ताका आपोवन हाडले म्हण फाल्यां उदयवाणीर येना नाका. वयर आयिल्लो आसलो तो पळयता जाल्यार ताचें इनाम तुका तो दिता. नेक्स्ट, आमचें पातकाचें पारीकपण आमी करचें, बरें सुटावें कुमसार आमी जावचें आनी आमकांच देवाक समर्पण करून दिवच्या मुखांतरी जेजू आमकां मेळटा. तर जेजू तुका भेटला की? जेजू आज रूप जावन कुर्सा मुखांतर तुका भेटना जावंक पुरो, विविध रितींनी तुज्या काळजाचें दार तो बडयतें आसा. तुवें उक्तें केल्यार तुका जेजू तुजे भितर मेळटलो. तो जेजू ह्या अद्वेंतांत तुका मेळोवन दी आनी ताचे आशिर्वाद तो तुका दिवं दी म्हणून मागया. आमेन. Servespora deva sustir snara Berdei dau duka o vaina kanso Monsha vauran kilo bakwaling dilo Sauko amka jivitim su Taniko hartaya Servespora करतो नहीं मेरस्तारा पानी को हटाया सर्वेस्पोरा स्वीकार करतो नहीं मेरस्तारा सर्वेस्पोरा देवा सुस्थिर स्नारा अर्पिता दुःखा मी तन्मंदर आमचे नेट भाव भयणीनो मोच्यानी तुमचे बलिदान सर्व देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण म्हाकात. तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आमच्या त्या पवित्र देवाक सरीसपर म्हणून घेऊ. प्रेतीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनेन तूं आपलेल्या गोवा खणा बरी
आपल्या जीवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षसाच्या मरणा वरवीं महिमेवान जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. त्या समानान आमी संवसाराचे सोडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्स्परते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. अशी आमी करू बाबू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक ताराचें दार आमकां उगडलें आनी ह्या वरवीं तैर करून आतां आमी आशेतां तें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या चोळ दळबरान सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस पोतून सगानी संसार बोलला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय जय सर्वेस पोरा चे नावी येता जय जय ओ सगी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडोनी देणी पवित्र कर्मण मी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मेरून ससूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेचपरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ता सोगुट परगचुया. सोम्याची सूर तुझे माया आमी समरता तुझे पूर्ण जीवन आमी परगता. तुझ्या येण्या सोम्याची सूर आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिवेतो सोडवण आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेश्वरा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लेआव आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जे के वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भगेवंत जुजे, ह्या तळसो शारोती भगेवंत लॉरेस, भगेवंत धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्या त्या सर भक्तां बराबर साश्टाच्या सुखान तूं आमकां वांचो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vărvin, tias Jesu sangata, tias Jesu tăi. पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपत्वेतार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दैरान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समखायूं, तुजी कुशी सरगार सता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां जशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटंतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटंतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमचो सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सटय आनी सोर आखातांतली वाटय. कितें सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पुंज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालून खुशी प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोफे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळय आई देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोणे मेळ्ळी आमी सुभाकी. सुमयाक म्हजे भितरांचे म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत जेजू, स्वागत तुका. दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं मोज्या. भर प्रकाशांत सर्गीच्या राव मोजे सांगाता. स्वीकार करूं ह्या काळजांत मोज्या. अंतरिगान राखता सोम्या तुका. काळजांत तूं ये म्हूण मागता सोम्या. दिण्यानी बदल्या. स्वागत जेजू, स्वागत तुका. दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं मोज्या. भर
तुझ्या सौम्या भक्ती तुका वंदिता तुका अर्गा दिता आवल्या जीवन मोची भेटयता तुझो मोग नियाळता सौम्या भक्ती तुका वंदिता मोऱ्या रूपान काळजा कायलो पातका काळो ना पैसलेलो मोऱ्या रूपान काळजा कायलो पातका काळो ना पैसलेलो सर्गी प्रकाश आसमान कैलो सर्गाची सोम्या माका केलो तुझो मोग नियाळता सौम्या भक्ती तुका वंदिता तुका अर्गा दिता वादन्या जीवन मोचे भेटयता थुया जेजूचे आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आल्पद्राक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर गरिबाचे आनी अनीत भक्तेल्यांच्या हक्का राखून आमकां जागृत कर या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओळख भाव भयणीनो आयचे ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानादीक बाप रोमन पिंटो शिवमोगा दिएसीस प्रस्तुत काबडे फिरगजेन थंयसर वावर करता जायतो तेंप जालो तांणी येनासतना आमी तांकां राखून आसल्या आनी आज तांकां सांत लॉरेसान हांगासर फावो केला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावान बरें मागता तांचे सांगात आसात साह भेटवणी केल्ले याजक मानादीक बाप पॅट्रिक कोरेया क्लरेशन मेळाचे गांवांत ते आमच्या मंगळूर दिएसीसच्या नाळा फिरगजेचे मिसांव करता शिवमोगा दिएसीसच्या होन्नाळी एका फिरगजेन आज ती हांगासर आयल्या तांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं तिच्या सर पदवीधर बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र थळार विविध रितीची योजना खातीर तांच्या गरजां खातीर जावंक पुरो पिरजेंत ह्या मुर्दोम दिवन जेवणा बाबतींत प्रायोजक ह्या वंतीगे रावन आदार दिला तांच्या काळजांचे मनाची आशा आत्रेग तांचे कितें योजना फळादीक जावं दिसपडतो ग्रास तांकां लाभोवंक तांचे आत्रेक आशा फळादीक जाताना ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांत उजवाड फांकूंक आनी सर तरेचो काळोख पयस करूंक हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां मोहंती मेरी फेर्नांडीस मुंबय मोहंती मेरी फेर्नांडीस मुंबय aaron फेर्नांडीस हिरगन aaron फेर्नांडीस हिरगन बिल्सी गोवियस बेंगलोर बिल्सी गोवियस बेंगलोर शेर्विन निशा डिसोजा मुदरंगडी शेर्विन निशा डिसोजा मुदरंगडी अशी मुर्दोमो ज्योत्स्ना लोबो बैदाळ ये ज्योत्स्ना लोबो बैदाळ ये बेजिल गोवियस ಹೊಸಬೆಟ್ಟು बेजिल गोवियस ಹೊಸಬೆಟ್ಟು आल्बर्ट and Florin D'Souza Alangar Albert and Florin D'Souza Alangar
जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. पेज नंबर 153 सौम्याची स्तुती करिया मुखार. Salores tu amso, Padre Bogaso, Osata servanso, Santa Japanso, Karza amchi netay, Div mogar petay, Patka sankre tutay, Sirgi vadakay, Krista so shubh sandesh, Pargatok shikar, Dev bhakti magay, Sirgi vadpavay. Saloresa novenaचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सालोरेसा तरण्या प्रायरस बवडता कते कठीण खर्च जीव दिल्या आयक आमचे कलते मागणे व त्या पतीने आम्ही तुझे सशी आयल्या जीव बाबाड तीर बरवसो देवासोनी आमच्या पेल्यासो खरो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसाक सरी जावं निस्कळपण आमचे ते पजळशें कर आमच्या सर्वात्मिक आणि संसारी वडिलांतय कलतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक आणि कश्टांवरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे बी पावशें कर अनबावरत्यांक आणि बावरत्यांक शेडिल्यांक सर्गीच उजवाड आनी देवाची वळख मला शिकय तुझे बळादीक मजतेन देवाचे राज संसारात विस्तारून आमच्या कुडयात्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन 8 वर्सां तावन पाटींत आसलो गुळो न पयस जावन गूड जाल्ल्या खातीर बरें काम मेळिल्ल्या खातीर आर्गां दितात. पँकाट आनी गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर आर्गां दितात. मेलिटा म्हणल्या भयणीचे शिकाप कॅनडांत बऱ्या रितीन संपयल्ल्या खातीर आर्गां दितात. एका भावाचे पांयाचे किळे संपूर्ण तरान आपयस जाल्ल्या खातीर आर्गां दितात. पॉयंट बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर आर्गां दितात. जागो सेल जाल्ल्या पासत आर्गां दितात. काजराचे कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर आर्गां दितात. ह्या सर्व उपकारां पासत सांत लोरेसान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर देवाक जावं आर्गां आनी होगळाप. अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. सांत लोरेसा मारिफात सर आमची आशा आत्रेक तेसावा हांगासर कोणें मागोवंक सांगलां कोणें पसोत आमी मागता. कोणाक आमची मागण्याची गरज आसा हर एका तेसावा खातीर आमी मागया. 42 जाणांक कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक 99 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 28 जाणांक बरी सैरीक लाभोवंक 18 जाणां जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्या खातीर 54 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी कृपा मेळच्या खातीर 37 भुरग्यांनी एग्जामांत पास जावच्या खातीर जायत्या भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावन चलच्या खातीर 66 जाणांक बरें काम मेळोवंक 18 जाणांक विजा लाभोवंक 12 जाणांचे घराचे समस्यो पर्याय जावंक 10 जाणांक वायट सवय तावन सुटका लाभच्या खातीर सांत लोरेसाची मजत घेवन ही सर्व तेसावां ताचे मारिफात देवा बापाक भेटोवया. Mucha somia, mucha tenia, maka tu magum chika. Mucha somia, mucha tenia, maka tu magum chika. Somia magum chika. Somia magok chikay, Somia magok chikay, Somia magok chikay. सांत लोरेसाच्या मजतीन
8 जाणांचे बिझनेस बरें जावच्याक 6 जाणांचे आर्थीक समस्ये परिहार जावच्याक 8 जाणांक बरी न्हीद पडोंक 10 जाणांचे रीण फारीक जावंक 6 जाणांचे भायर पडिल्ले भांगर पाटी मेळोंक 4 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक 2 जाणांक काराची आरसी पाटी मेळोंक 16 जाणांक आनी 8 जाणांक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोंक 2 जाणांक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक 5 जाणांचे मौन परिवर्तन जावंक 18 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गुण जावंक 18 जाणांची कॅन्सर पिडा 4 जाणांचे लिव्हराचे समस्या 9 जाणांची एलर्जी प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्ले नॉर्मल जावंक किडनी फर्स्ट ग्रेडीर आसलेली नॉर्मल जावंक 37 जाणांचे हाती पांयचे गांठी दूख गुण जावंक 9 जाणांनी पाट दूख तांची गुण जावंक 13 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावन गर्भांत आसलेल्या भुरग्याची वाडवळ बऱ्या तरेन जावचे खातीर सान लोरेसाच्या मजतीन ताचेर लागीं मागणी दिवन सर्गीच्या बापा लागीं पुता पवित्र आत्म्या लागीं मागया. चिने निरा साताना नीते पोणते बोगताना सोमिया मागोंक शिक कोणती दुकान बुडताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंक शिक मोजा सोमिया म्हाका तूं मागोंक शिक मोजा सोमिया मोजा दुनिया म्हाका तूं मागोंक शिक. सान लोरेसाच्या मजतीन दोगांची किडनी पिडा बावळो दूख 6 जाणांची गोमटी दूख पेंकाड दूख गुण जावच्याक 6 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोंक 7 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 6 जाणांची मोतीची पिडा 4 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावंक 8 जाणांची कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 16 जाणांचे कामांत भरती मेळोंक आनी सांबाळ सोडोंक 12 जाणांनी आमाल पिवणे सोडूंक 5 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक 12 जाणांचे गरजगो बऱ्या मोलान विकून वचोंक 7 जाणांनी चिंतिल्लें काम बऱ्यान पंथाक पावोंक 5 जाणांची शेळीची ताप आनी सायनस मायग्रेन पिडा गुण जावचे खातीर सान लोरेसा लागीं मागणी दिवन ताणें बापा लागीं मागून धाडून सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ही देसावां बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागया. सोमिया मागोंक शिक 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 सोमिया मागोंक शिक. प्रत्येक त्या सामा खातीर आमी मागता एका भावाक सोलोंक पांयांक बोळ मेळोंक एका भावाची कोर्ट केस बेगीन तीर्मान जावंक परत परगांवांक वचूंक पावो जावंक एकल्याचे लंग्स इन्फेक्शन गुण जावच्याक दोगांक बरी सैरीक मेळच्याक एका भुरग्यान सुडाळ उलोवंक जावंक एका भावाचो सांबाळ सोडोंक आनी मेळोंक गांवांक येवंक रोजा मेळोंक इस्रायलांत ताच्या डॉनाल्ड म्हणल्या भावाक ओपन हार्ट सर्जरी बऱ्यान जावंक एकल्यान IIT एग्जाम पास जावंक एकल्याची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक लोकायुक्ताक दिल्ली ती केस अनफेवर जावन ती सत म्हणून न्याय म्हणून समजून घेवंक जीक मेळोंक आमी सोमेस्ताच्या त्या सावां खातीर आमी मागया. येवच्या म्हयन्यान जावचें आमचें फेस्ताचें कार्य सान लोरेसाच्या मजतीन ताच्या मुखेलपणान आनी गियाद मायेच्या मजतीन देवा बापाक महिमा दिवचें तसलें फेस्त जावच्याक आमी मागया. आमी सोमेस्ताच्या त्या सावां पासून
ह्या बजलिकाच्या तेसां पसोत योजना पसोत आमी माग्या ಕರ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರಡು ಈ ಜಾಗಡು ಬೌದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಲ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂತ ಲೋರೆಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡು ಓಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದ ಗ್ರಾಚಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶನಿಗ್ರಾಚಾರ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪದ ಓಲ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡಾಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಟದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೃದಯದಿಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋರಿಕೆನ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂತ ಲೋರೆಸನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಡೆಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸೇವಕನಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ದಾನಿನಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ದೇವರ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವಗೆ ಸಿಗಟ್ ಪಡೆದು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಎಂಕಲ ಜಾಗಡ ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ हालेलुया हालेलुया आमचे हात उभारूया देवा देई हालेलुया आमचे हात सरकी वाचते देवा बापाला उभारूया सान लोरेस हालेलुया आमची सगळी मागणी देवा ते पावशे करू दे सांत लोरेस बाप या घडीया मागता मोरी माय आमच्या खातीर मागता सर आमची तेच सवा देवा बापा पावले जेजू ख्रिस्ताच्या मजत कृपे पवित्र आत्म्याच्या सत्य सर बेसावा पडवणे पिडा शिडा गोड जाऊ दे बरी भलायकी मिळव दे मोतीचे समाधान मिळव दे सर तरचे वाईट शक्ती पैसे दे दुःसकत पैसे दे या तळाऱ्यांच्या हरी एका भक्ती काय भवनका मागले मिळव दे म्हणून जेजू ख्रिस्ताच्या नावे मागया शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी ख्रिस्तांची जीवन सरकार तुझे सनदा सस्नाक देवा खगोलसूनचे पाक आम्हा समेस्तांक फोव कर आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं सान लोरेस मार्थिरा आम्हा पसोत विनंती कर प्रार्थया हे सरपद वेदला देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जायत वर्षां तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हूण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. विशेष प्रार्थना मरिफात दैवीक वय जावन असो जेजू क्रिस्त आमच्या पिडेक गूण करू दे सालोरेस या घडी आमच्या खातीर मागता एकामेका आमी मागया आम्हा समेस्ताची पिडा नाना तरांच्या पिडेन वळवोच्या हर एकल्यांक जेजू या घडये गूण करची सकत वाळोवन ताच्या पवित्र स्पर्शन आपडून गूण करून दी म्हण मागया प्रधान याजक आतां पिडेस्तां खातीर मागतलो समयाचे नवी आमचो आता ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयकपाचें मागणे आनी म्हजी बोब तुजे सशीन पावोवंकी सोमी तुमचे सोफे आसूं तुमचेय सोबे आसूं प्रार्थुया सर पदवदरांनी सस्नच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कोस्टोमचा तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साखराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल
पातकाक शिक्षा जावन रेबडलेल्या सोर बांद पदांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांत लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुजे दैवीक सावस संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती दवरिल्ली ती तुजी साखरां जेजू क्रिस्ताची शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिबंता जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमिया मरिफात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावों तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावों तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान रावों तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सडवण आनी रक्षण आमकां मेळोवंक पातकाचें भक्षणय मेळोवंक बावडतान हें पवित्र तेल मागतना बावडतान स्विकार करतना देवाच्या उर्त काकुळतीन पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बरोवंक आनी सर तरेची देणी लाभच्या खातीर आमी मागया. ते पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. उबे रावया आनी ते गीत गावया. पवित्र आमकां तुजी कृपे देणे लाबोय बोळाधिकारांची अस्करची न्ही. बोळाधिकारांची अस्करची न्ही. बोळाधिकारची न्ही. पवित्र आत्म्या कृपे जागोरा आमचे तो देवो ये. आमचे तो देवो ये. पवित्र आत्म्या कृपे जागोरा आमचे तो देवो ये. आमचे तो देवो पुटमांची येवकामी माया मोगान. लालेवण मागता लाभय तुजी कृपा. लाभय तुजी कृपा. लाभय तुजी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो ये. आमचे तो देवो ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो ये. आमचे तो देवो ये. वरून दैवीक शेतान निस्वार्थपणान तेलाय आमकां आस जेजूच्या मोगान. तेलाय आमकां आस जेजूच्या मोगान. तेलाय ताच्या मोगान. तेलाय ताच्या मोगान. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो ये. आमचे तो देवो ये. प्रीतिया ओ संतरे
ಹುಡುಗಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಹುಡುಗಿದ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ Amguar mori ashipati amna Jesus chabu ikalsa ama sarva dituche ashirvad ಭಗವಂತಲೋ ರೆಸ Ambasat minadikere, bagayong kasache krive, niwarang kaam chedewa, amchal sunantni, babache, anibutache, puidat mitchinavi.